नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या निमाण्या दिसा विकसीत गोंय अर्थसंकल्प सभाघरांत मांडलो. ह्या अर्थसंकल्पाचो एकूण आकार 28,163 कोटींचो आसा. हातूंत वीज खात्याक सगळ्यांत चड म्हळ्यार 4,131.15 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. तशेंच पिवोवपाच्या उदका खातीर ह्या अर्थसंकल्पात 801.48 कोटी मंजूर केल्यात. अर्थसंकल्प सभाघरांत मांडल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन ह्या अर्थसंकल्पा विशीं बारकायेन म्हायती दिली. हे फावटचो अर्थसंकल्प पर्यटनाचेर केंद्रीत आसा. तशेंच वेगवेगळ्या हरीत उपक्रमांक उर्बा दिवपी हो अर्थसंकल्प आसा अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली. हे टुरिजम फोकस बजेट आशिल्लें. टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पुराय भर दिवपी बजेट आसा. दुसरें हे बजेट ग्रीन बजेट आसलें. वेगवेगळ्यो ग्रीन इनिशिएटिव्स म्हज्या सरकारात फुडल्या वर्साक घेवपाच्यो ठरयल्या. आयदर ग्रीन एनर्जी आसतलें, ईज इन पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन आसतलें, क्लीन गोवा ग्रीन गोवा ही कॅम्पेन खूब मोठ्या प्रमाणात वर्सभर सगळ्या हाजेर चलयतले. 100% लिटरसी साध्य करप आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे मिशन मोडाचेर फुडें व्हरप अशा पद्दतीचें बजेट आसलें. बजेटाची सायज ही 28,163 कोटी आसा. वीच इज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज 20,299 कोटी आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज 7,863 कोटी आसा. रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आसा. 2,403 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस आसा. फिस्कल डेफिसीट एस्टिमेटेड इट इज 2,826 कोटी रुपया आसा, which is around 2.5% of the GSTP and well within the prescribed limit. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत सादर केल्ल्या 2025-2026 वर्सा खातीरच्या अर्थसंकल्पा विशीं विरोधी फुडारी, सत्ताधारी आमदार तशेंच मंत्र्यांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी अर्थसंकल्पा विशीं प्रतिक्रिया दितना हो अर्थसंकल्प पोको जावन आसा आनी ताका कसलेच तरेचे वास्तवीक आधार ना अशें म्हळां. तशेंच गोंयच्या लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करपाक सरकार अपेशीत आसला अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. First of all, it is a murder of democracy. We wanted to put our objection throughout the session. You have seen that the way things have been bulldozed, the way bills have been bought in without proper study. And खास करून on the budget, whatever has been promised with regards to mining, when will mining restart? It looks very good to hear to the आयकपाक बरें दिसता, पूण हे रीण काडून फेस्तां फुलोवपाचो जो प्रयत्न हा ह्या सरकाराचो हो बंद जावंक ना. आज प्रत्येक क्षेत्रांनी जावं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं क्रायम जे वाडटात, नथिंग हॅज बीन डन विथ रिगार्ड्स टू म्हादय. What has this government promised? It is basically things are going basically from bad to worse. And the Honorable Speaker, who was supposed to be the custodian of this house, is bulldozed with the thing. This government does not want to hear anything, any regrets. They do not want to hear. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे फावट सादर केल्लो अर्थसंकल्प गोंयच्या सर्वसाधारण नागरिकांक सशक्त करपी जावन आसा. तशेंच गोंयच्या ग्रामीण भागाक उर्बा दिवपी हो अर्थसंकल्प आसा अशें गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रतिक्रिया दितना सांगलें. गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाचो आणि पूर्ण ग्रामीण भागाचो विचार करून विकसित भारत ही संकल्पना जे मोदीजी मांडटात, त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाक पुरेपूर अशा तरेचो अर्थसंकल्प आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला. काल गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या निमाण्या दिसा 5 म्हयन्याचे लेखानुदान राज्य सरकारान मंजूर करून घेतले. पुणे विधेयकाचेर उलोवंक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसनाकडे घोषणा करीत धांव घेतली. ह्या बोवाळा भितरूच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विधेयक मांडपाची मंजुरी घेवन ते सादर केले. हे विधेयक हेर वांगड्यांच्या संमतीन मंजूर करून विरोधी पक्ष आमदारांच्या बोवाळा मजगतीत सभापतींचे सत्र समारोपाचे भाशण लेगीत जाले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या पावण्यार महत्वाच्या विधेयकांक मंजुरी मेळ्ळ्या. लोकसभेचे कामकाज प्रस्नवरान सुरू झाले. राष्ट्रीय महामार्गाविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नांक केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी जाप दिली. बऱ्या येरादारी खातीर 105 टनलांची निर्मिती जातली अशी माहिती मंत्री गडकरी हांणी दिली. लोकसभेत शून्य वरात लोकहिता कडेन संबंधित मुद्द्याचेर चर्चा जाली. मजगतीं राज्यसभेत लेगीत वेगवेगळ्या मंत्रालयां संबंधित महत्वाचे प्रस्न मांडले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भारतीय नुस्तेमाऱ्याविशीं माहिती दिली. नुस्तेमारप्यांची अर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर केंद्र सरकारान येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें तांणी सांगलें. सार्वजनीक बांदकाम खात्यान दुरुस्ती आनी देखभालीच्या कामाक लागून पर्वरे ते पणजी मेरेनचो नवो मांडवी पूल 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. ह्या काळात सामान्य येरादारी पोन्न्या मांडवी पुलाचेर वळयतले जाल्यार जड वाहनां अटल सेतू वयल्यान वळोवपाचो निर्णय खात्यान घेतला. येरादारीत केल्ल्या बदला विशीं पणजे येरादारी खात्याचे पुलीस निरीक्षक चेतन सावलेकार हांणी चड म्हायती दिली. कमी मांडवी काहीच रिपेरा खातीर बंद केल्लो आसा आनी प्रेझेंटली कितें आसा जे ट्रॅफिक मडगांवच्यान फोंडाच्यान येता पळय जे पर्वरी वचपाक सोदता स्पेशली टू व्हिलर तांकां आमी डायवर्ट केल्ल्या वाया दिवजा कडल्यान ते प्युअर ओल्ड पंढरी ब्रिजान वचूंक शकतात न्ही. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता की जे 4 व्हिलर वाले जे आनी हेवी व्हेकल गाडी ज्यो फोंडा मडगांवच्यान येता तांकां पर्वरी सायडीन म्हापसा सायडीन वचपाक जाय ते कंपल्सरी नाटो सेतू ब्रिज घेवन वचपाचें. ते सगळे हांगा येवन कितें आसा मागीर तांकां ते फ्री जातले. स्टाफ आमी घातलेलो आसा आनी एडिक्वेट स्टाफ हांगा घातला. स्टाफू वाडयलो आहा. BC सेंटराचेर आमी स्टाफ वाडयलो आहा आनी ताका लागून स्ट्रीमलायन करपाक ते पणजी सिटीन वयता पळय फूड पणजी रस्त्याच्या वयल्यान ते डायवर्ट केल्ले आहा. सो पीक टायम म्हळ्यार एक 10-10:30 पर्यंत पीक टायम आसता. सो त्या टायमार मातसो ट्रॅफिक जाता आनी सांजचो आफ्टर 5:30 to 7 o'clock. पूण तसो आमी आयज एडिशनल स्टाफ मागून डिप्लॉयमेंट केल्ले आहा. सो बरी ओन्ली थिंग की लोकांचे हेवी व्हेकल्स आनी जे 4 व्हिलरी आहा पळय ते मडगांव वचूंक सोदता पर्वरीचे तेंच्यांनी ऑटो सेतू घेवपाचो आनी जे फोंडा जाल्यार मडगांवच्यान जे कोण येता पळय तेंच्यांनी ऑटो सेतू घेवन येवपाचो पर्वरी सायडीन वचपाचें. हिंदू सांस्कृतिक न्यास ह्या संस्थे वतीन वार्षिक पद्दती प्रमाण गुढीपाडवो येवकार सुवाळो आयोजीत केलो. ह्या वर्सा पुराय जाता ते निमतान ह्या वर्साक 3 दिसांची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या उत्सवाचे मुखेल आकर्षण प्रभात फेरी, छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या जिवनाचेर आदारिल्ले कीर्तन, गुढीपाडव्याचे पूजन तशेंच दिनदर्शिकेचे प्रकाशन आनी फुकट वितरण आसतले. उत्सवात आयोजीत साबार कार्यावळी विशीं हिंदू सांस्कृतिक न्यास संस्थेचे अध्यक्ष जयंत मिरिंकार हांणी सविस्तर म्हायती दिली. वर्ष स्वागत समिती आणि हिंदू सांस्कृतिक न्यास फोंडा यांच्या दोघांच्या वतीनं हा गुढीपाडव्याचा जो कार्यक्रम आम्ही गेल्या 11 वर्ष क्रांती मैदानी ते करत आहोत. यावर्षी एक खास त्याचं आकर्षण म्हणजे हा कार्यक्रम 3 दिवस इथं होईल. त्यातले पहिले 2 दिवस म्हणजे 28 आणि 29 मार्च संध्याकाळी 5:30 वाजता क्रांती मैदानावर मांडके बुवांचं कीर्तन आम्ही आयोजित केलेलं आहे. आपण चित्रपट बघितला असेल छावा, ज्याच्यात संभाजी महाराजांवर बरीचशी माहिती लोकांना आता जागृती झालेली आहे. पण चित्रपटात संभाजी महाराजांचं बालपण, त्यानंतर त्यांनी शिवाजी महाराजांबरोबर केलेली कारवाई या गोष्टींचा उलगडा झालेला नाही आहे आणि तो व्हावा, आमच्या समस्त हिंदू बांधवांना त्याची माहिती मिळावी यासाठी कीर्तनमाला आम्ही आयोजित केलेली आहे. नवी दिल्लीत आयोजित खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचो आयज सांजे एका भव्य सुवाळ्यात समारोप जातलो. भारतीय खेळा प्राधिकरणान आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्यात केंद्रीय खेळ आनी युवा वेव्हार राज्यमंत्री रक्षा खडसे वांटेकार जावपाचे आसात. फाटले 8 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या खेळा सर्तींनी देशांतल्या सुमार 1300 पॅरा खेळगड्यांनी तिरंदाजी, एथलेटिक्स, बॅडमिंटन, पॉवर लिफ्टिंग, नेमबाजी तशेंच टेबल टेनिस सर्तींनी वांटो घेतलो. सर्तीच्या यशस्वी आयोजना विशीं दूरदर्शना कडेन उलयतना देशांतल्या साबार लोकांक आस्पावीत करपाच्या ध्येयाक उबारून धरतना खेलो इंडियाची पॅरा सर्त दिव्यांग लोकांक लेगीत आपली खेळांतली कुशळटाय सादर करपाक माची दिता अशी खोस भारतीय खेळा प्राधिकरणाचे उपमहासंचालक मयंक श्रीवास्तव हांणी उक्तायली. पैरा गेम्स जैसा कि आपको पता है कि खेलो इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है और
जो इंक्लूसिविटी है, एक सभी को सम्मिलित किया जाए और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक विशेष नेशनल गेम जैसा एक apparatus खड़ा किया जाए, उस उद्देश्य से खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है और ये प्रतिवर्ष आयोजित होगा और दिल्ली में आयोजित होगा, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और यहाँ पे ये होता है कि जहाँ से भी लोग आ सकते हैं भारत देश में, वो दिल्ली तो ज़रूर आ सकते हैं. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.